नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधीची लोकसभा खासदारकी रद्द. मोदीच्या नांवान केल्लें वक्तव्य आंगलट. लोकसभा सभापतीची नोटीस. लोकशायेचो खून म्हूण काँग्रेस रस्त्यार. बीजेपीच्या सरकाराक खरें उलोवपी जाप विचारपी नाकात. विरोधकांचा आवाज बंद करूंक मोदी सरकार करता ईडी सीबीआयचो गैरवापर. 14 विरोधी पक्ष सुप्रीम कोर्टात. नॅशनल पेन्शन सिस्टमीत जाय सुधारणा. अभ्यास करूंक नेमले अर्थ सचिवाची समिती. कांय राज्यां मागतात ओल्ड पेन्शन स्कीम. समिती अभ्यास करतली. अर्थमंत्र्यांची लोकसभेत जाप. खापो खलिस्तानी फुडारी अमृतपाल सिंगाक धरूंक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाळ बॉर्डरीर सशस्त्र सीमा दळाचो सापळो. फोटो पोस्टर. अमृतपाल हरियाणांतल्यान नेपाळाचे वाटेर. अटल सेतू आनी परवरेच्या ट्रॅफिक ब्लॉकान लोक आनी आमदार मंत्री जॅम. सुदीन म्हणटा सेतूचें कारण अघटीत. विधानसभा अधिवेशनाक आमदारांनी वरभर आदींच भायर सरचे. चडश्यो बेकायदेशीर गजाली कळंगूट वाठारांत शिंदळकी चलता. खुद्द पर्यटन मंत्री म्हणटा पीआय खंय जाप विचारूंक जाय. विजय म्हणटा सरकाराक विरोधकांची गरज ना. रस्ते रुंदीकरणात भूंयसंपादनाच्यो अडचणी. ह्या फुडें कन्सेंट नासतना रस्ते रुंद करूंक भूंयसंपादन. हायवे कायदो परत रिवायव करपाचो विचार. मंत्री म्हणटा मार्केट रेटी परस मायज भरपाय. कोविड आनी इन्फ्लुएन्झाच्या वाडटे केशींची दखल. भलायकी मंत्री म्हणटा राज्यभर रोखडीच फ्लू क्लिनिक सुरू. केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण चल्लां. गोंयांत नवे 55 कोविड दुयेंती. 6 हॉस्पिटलां. कारवार मोठेगळीत भीमखोल धरण वाठारांत रानांत स्टॉक केल्लो गोंय बनावटीचो 1,88,000 सोरो जप्त. कर्नाटकाच्या एक्सायज टीमीन तिगांक धरले. काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधीची लोकसभेची खासदारकी रद्द. तो केरळचे व्हायनाडचो खासदार. कर्नाटकांत 2019 मोदीच्या नांवान केल्लें वक्तव्य आंगलट. अब्रू लुकसाणीचे केशींत राहुलाक ख्यास्त फरमायले उपरांत लोकसभा सभापतीन खासदारकी रद्द करपाची नोटीस काडली. काँग्रेसीचे फुडारी विरोधी पक्ष फुर्योज. लोकशायेचो खून म्हूण काँग्रेसीचो जळफळाट. 2019तल्या मोदी अब्रू लुकसाणीचे केशींत राहुल गांधी दोशी. सुरत कोर्टाच्या ऑर्दी उपरांत लोकसभेच्या सभापतीन राहुलाची वायनाडची खासदारकी रद्द केली. कायद्याप्रमाण राहुल गांधी आता फुडली 8 वर्सां वेंचणूक लढोवंक शकना. खबर पातळ्ळी आनी देशभरातले काँग्रेस फुडारी आनी कार्यकर्ते चाळवले. हो खंय लोकशायेचो खून. जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जचरा नहीं. काँग्रेस कोर्टाच्या ऑर्दी आड धरणे करता. लोकशायेनी राहुल बचाव चल्ला म्हूण गोंय बीजेपीचो तोमणो. काँग्रेस पार्टी आणि विपक्षी दल
प्रोटेस्टाची भाषा उलयता. आता प्रोटेस्ट कितें उलयता, कितें चल्लां? इट इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ competent jurisdiction, and against an order of the court, Congress is talking the language of protest. So, first of all, Congress must learn to respect judiciary. आज जे ते उलयताले की democracy is in danger. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. देशांत लोकशाय उरिल्ली ना. बीजेपी सरकाराक खरें उलोवपी आनी जाप विचारपी नाकात. काँग्रेसीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेचो आरोप. विरोधकांचो आवाज बंद करूंक मोदी सरकार ईडी आनी सीबीआयचो राजकीय गैरवापर करता. 14 विरोधी पक्ष सुप्रीम कोर्टांत पावले. सरन्यायाधीशाचे खंडपीठ 5 एप्रिलाक केस सुनावणेक घेता. सबके लिए लड़ रहे हैं, जमहूरियत को टिकाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं. और जो सच बोलते हैं उनको जेल में डालने की कोशिश वो करते हैं. सिर्फ एक ही पार्टी का नहीं, कांग्रेस का मैं बोल रहा हूँ, सभी पार्टी के लोग आज जितने भी अपोजिशन पार्टीज है जो सच बोल रहे हैं, ठीक ढंग से है, उनको भी सताने का काम कर रहे हैं. तो एक पार्टी सभी पार्टियों को वो अपना डंडा चला रहे हैं. तो ईडी का धमकी दे रहे हैं, सीबीआई का धमकी दे रहे हैं. और ये धमकियां जो वो लोग दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी में कोई बात न करे और उनके खिलाफ कोई बात न करे. नॅशनल पेन्शन सिस्टमीत सुधारणा जाय ते विशीं अभ्यास करूंक अर्थसचिवाची समिती नेमल्या. कांय राज्यां ओल्ड पेन्शन स्कीम मागतात. समिती ते विशीं अभ्यास करतली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणाची लोकसभेत जाप. अदानीचेर जेपीसी वेल्यान विरोधकांचो बोवाळ आनी मोदी आड घोशणाबाजी चालू आसतना फायनान्स बिल लोकसभेत पास करून घेतलें. Representations have been received that the national pension system for government employees needs to be improved. I propose to set up a committee under the finance secretary to look into this issue of pensions and evolve an approach which addresses the needs of the employees while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. The approach will be designed for adoption by both central and state governments. खांपो खलिस्तानी फुडारी अमृतपाल सिंग पंजाब हरियाणांतल्यान यूपी नेपाळ वटेयां पसार जावपाचे वाटेर. सगळ्याक अलर्ट. सीमा दळान उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नेपाळ बॉर्डरीचेर सांपळो लायला. अमृतपालान वेश बदलला, दाढी काडल्या, ताचे वेगवेगळे फोटो पोस्टर बॉर्डरी वेल्या गांवांनी मारल्यात. खलिस्तान्याच्या सोशल मिडिया अपप्रचाराक बळी पडू नकात म्हणून विदेश मंत्रालयाची देश विदेशांत मोहीम. अटल सेतू आनी पर्वरे वटेयां ट्रॅफिक ब्लॉकान लोक आनी आतां मंत्री आमदारय जॅम. सुदीन म्हणटा अघटीत कारणान ट्रॅफिक जॅम उप्रासला. आमदारान अधिवेशनाक वरभर आदींच भायर सरचे. लायटीचें खातें अंडरग्रावंड केबलिंगाच्या नांवान रस्ते खणून तशेंच सोडटा ताजेर मिडियाचो प्रस्न. हे फावट खंय रस्तो दुरुस्तीचे आदींच एस्टिमेट केल्यात. प्रस्न फुडें उप्रासचो ना. हो जो ब्लॉक आसा तो मेजर ब्लॉक जाला त्या खातीर येता त्या एसेंब्ली सगळ्या आमदार आनी जे कोण ऑफिसर आसात तांणी 1 तास बेगीन येवचें पडटलें. कारण हे मॅन मेड हें न्हय, डिजास्टर न्हय, हें अघटीत अशें घडिल्लें कारण आसा. आनी जो पर्वरेक ब्लॉक जाता तोय ब्लॉक सोडोवपाचो ठरयला आनी आतां ते 2 दिसां पर्वरेचो ब्लॉक मोकळो करतले. आनी उपाय कितें ताका आसा थंय जे पळय सिग्नल्स आसा ते ज्या कडेन लायन मोठी आसता त्या लायनीक चड मिनटां येवप आनी ज्या कडेन लायन कमी आसता ताका ती लायन सोंपले बरोबर मोकळी करप. हे जर 2 गोश्टी करत
जाल्यार कितलीशीच सुसूत्रता हातूंत येतली त्या बद्दल तो भावना आनी तें करपाचें मुख्यमंत्री ग्राउंड केबलिंगचं काम करताय, रस्ते फोडून घालताय, पण नंतर रस्त्यांची दुरुस्ती होत नाही, रस्ते तसेच सोडले. आणि तो प्रश्न तुमचा चांगला आहे. त्याला उत्तर एवढंच आहे की यांना वेगळ्या पद्धतीनं आम्ही ते केलेलं आहे. हे जे एस्टिमेट्स आहे रिस्टोरेशन ऑफ रोड हा आधीच तयार केला आहे आणि आधीच तयार केल्यामुळे हा जो तुमचा प्रश्न आहे तो पुढे येणार नाही. वीज दरवाढ खंय मंत्रिमंडळात चर्चा करूनच ते येऊन अजून आणि त्याचे डिस्कशन कॅबिनेटात जाऊनच मुखार वतले. येयल्या उपरांत कॅबिनेटान डिस्कस जातले, लोकांचेर बर्डन घालचे आज ना फाल्यां, पूण ते कॅबिनेट एप्रुवल घेतल्या शिवाय खंयचोच रेट आमी वाडोवचे ना. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. हायवे कायदो परत रिवायव करून रस्तो रुंदीकरणाक येवपी अडचणी पयस करपाचें थारलां. 2013 सावन रस्तो रुंदीकरण वा हेर कामाक अडचणी येतात. भूंय संपादनाक कन्सेंट मेळना, सरकाराक नवो रस्तो करपाक त्रास जातात. आतां कन्सेंटाची गरज ना. 2013च्या कायद्या सकल मार्केट व्हॅल्यू परस 3-4 पट मायज भरपाय दिवन खंय भूंय संपादन थेट तडीत. मंत्री उलयला. इतले वर्सां आमचे कडेन 2013च्या फाटल्यान खंयचोच एक्विजिशन करपाक आमकां मेळनाशिल्लो आनी ताका कन्सेंट जाय पडटलें. गोंयांत आमच्या कन्सेंटाक तेंचे फॅमिली डिस्प्यूट कितले आसा कन्सेंटूय मेळना. सो आमी तो एक्ट आतां 74 हायवे एक्टा भितर गोवा हायवे एक्ट आशिल्लो तो, तितूंत भितर आमचे सगळे MDR रस्ते बाकीचे सगळे आमी एक्वायर करून मेळटाले. तो मॉडिफाय करून घातलो. तितूंत भितर एक्टा भितर आमी 2013 जो कॉम्पन्सेशन तो घेतला आनी बाकीचे एक्टा भितर कितें आशिल्ले सेक्शन 6, सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 10 हे सगळे फुडें करून एक्विजिशन करतले. कितें म्हणजे कसं ना कन्सेंट नाका. रोड आतां करपाक जाय पयलीं कन्सेंट जाय पडटलें ना 2013. सो आतां आमकां कन्सेंट नाका. वी वील एक्वायर, वी वील गिव देम कन्सेंट, वी वील गिव देम पेमेंट एज पर 2013 एक्ट. 2000 म्हणजे ओल्ड रेटीन 2013 एक्ट आसा पळय, इट गिव्स यू मार्केट व्हॅल्यू ऑन 3 times, 4 times, 2 times अशें आसा न्ही. सो ते आमी इनकॉर्पोरेट केला त्या एक्टा भितर आनी तो रिवायव करता एक्ट कित्याक आनी विदाउट कन्सेंट. सो गव्हर्मेंटाक रस्तो करपाक जाय जाल्यार आमचे कडेन 1 इंच आतां रस्तो एक्वायर करूंक मेळना. सो ओन्ली नॅशनल हायवे आमी करूं शकता. सो हेजे वांगडा हायवे एक्ट आशिल्लो तो प्रेसिडेंट एक्ट आशिल्लो तो आमी मॉडिफाय करून फक्त ताका एक्टा भितर हें घातलें की प्रोविजन की पयलीं ₹2 एक्वायर करताले ते आतां मार्केट रेट कॉन्सेप्ट घातला. चडश्यो बेकायदेशीर गजाली कळंगुटे वाठारांत घडटात. शिंदळकी चलता. खुद्द पर्यटन मंत्री रोहन उलयला. गोंयांत बरे ट्युरिस्ट येवंक जाय म्हूण पर्यटन मंत्र्याची मोहीम. मात आयिल्ल्या दिसा दर्यादेगाचेर एक काडना. कळंगुटेच्या बेकायदेशीर गजालींचेर खंय PIक जाप विचारूंक जाय. विजय म्हणटा सरकाराक विरोधकांची गरजूच ना, तांचे भितरूच विरोधक. Actions have already started. It is not a question of action. We have to tell them. We have given them enough space. Kalangut has been a testimony. Kalangut जेन्ना हांव स्वता पळयला त्या मायकल लोबोन सांगिल्लें आपण जाग्यार घालून दिता. नाव सडनली हे चेंज आनी म्हणटा आपण तांचे बरें आसा. आय डोंट नो वॉट इज सेइंग. Maybe CM needs to call for a meeting and sort that issues out. But one thing is clear, every area needs to be regulated and we need to run these things properly. सगळ्या इलिगॅलिटीज थंयच कित्याक सगळं प्रॉस्टिट्यूशन खंय येता कालांगूट दिसता मरे रिकॉर्ड तसो येता मरे पुलीस PI कितें करता थंयचो देर आर क्वेश्चन्स वीच वी नीड टू आस्क दॅट इज वाय आय एम सेइंग थंय प्रॉस्टिट्यूशन केलें जायना हेच इलिगल टाउट्स कस्टमरांक थंय व्हरता. म्हजे कडेन एक व्हिडिओ आशिल्लो चंदगडचो तुमी व्हायरल केल्लो तो कितें जालें क्रेडिट कार्ड स्वायपींग जालें मरे कोणें केलें हे भायल्या लोकांनी येवन करून तांचे पयशे काडले मरे कोणाचे काडले ट्युरिस्टाचे काडले मरे तांकां थंय व्हेल्लो कोणें गाड्यांनी मरे आतां गार्डांक सांबाळपाचे हे धंदे सांबाळपाचे आनी इलिगल सगळे त्याच बेल्टान कित्याक जाता आज हो रोग थंय लागला फाल्यां अंजुना वागातोर पावतलो. We have to stop it and we need good tourism here coming in and I will not compromise as far as tourism is concerned. गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजय म्हणटा सरकार तांचे तांणी विचारचे हांगा सरकारा भितरूच विरोधक तांकां विरोधकांची गरजूच ना. आय हॅव टू कॉंग्रॅच्युलेट मिस्टर रोहन खंवटो तांकां सांगूंक जाय कितें सांगूंक जाय अशें तुमी सगळ्यांक जर घेवन गेले ओपोजिशनाक आनी तुमी काम दिना भितरूच ओपोजिशन तयार जाता. सावळो कोण दवरतो तो हें जालां तें हे बावडे ओपोजिशनाक नाशिल्ले भशेन आहा कळ्ळें तुका न्ही. PI शूड बी क्वेश्चन. अरे हू इज PI's बॉस? हू इज द बॉस ऑफ द PI? नॉट द होम मिनिस्टर.
but you don't have guts to speak about the Home Minister because you are working under him. It's understandable. Issue कितें? You don't need the opposition in Goa. The ruling itself is talking everything against the government. We have not used a word about prostitution. Tourism Minister is saying that prostitution exists. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. राज्यांत कोविड आनी इन्फ्लुएन्झाच्यो केशी वाडूंक लागिल्ल्यान भलायकी खातें अलर्ट. गोंयभर रोखडीच फ्लू क्लिनीक सुरू करतले म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे उलयला. राज्य भलायकी खातें केंद्राच्या कोविड मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण वता म्हूण मंत्री सांगतात. शुक्रारा गोंयांत 55 नव्यो कोविड केशी सापडल्यो. 6 हॉस्पिटलांत एक्टीव 2.4 पावल्यो. हो, पण सगळं जे काय केंद्र सरकारचं डायरेक्शन्स आहे त्याप्रमाणे आमचं सगळं व्यवस्थित चाललेलं आहे. जिनोम सिक्वेन्सिंगचं जे काय सांगितलेलं आहे ते आम्ही अप करायचं आमचं चालू आहे. जिनोम सिक्वेन्सिंग मशीन्स आमच्याकडे 2 आहे, ते मशीन चालतात आणि त्या आधारावर आम्ही करणार. काल तुम्ही जर गुलेरियाचं जर टॉक्स जर बघितलं, काही लोक कोविडसाठी निगेटिव्ह असतात पण इन्फ्लुएन्झा आहे ना बाकी सगळे सिम्पटम्स त्यांचे पॉझिटिव्ह असतात. हे सगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या आहे आणि चालू आहे. काय काळजी करायची? रिस्ट्रिक्शन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे गाईडलाईन्स जे असतात हेल्थ मिनिस्ट्रीचे त्योच गाईडलाईन्स आमकां अडॉप्ट करून आम्ही त्याच्या बाहेर खंयच आम्ही वचूं शकना. ऑफकोर्स इन्फोर्स आनी मॉक ड्रिल्स पयलीं केले, सगळे आसा जाग्यार. सगळे आता फ्लू क्लिनिक्स परत एकदा चालू करपाक जाय म्हणून, पण आम्ही जे ते कसे गाईड करता खंयचे संख्या जाले उपरांत तशें आमकां करपाक. फ्लू क्लिनिक्स आमी तेन्ना पयलीं केल्ले कोविडा खातीर, त्यो आमी परत त्यो तरेचे आमी करूंक जाय, पण ते डिसिजन घेतलो डीन. कारवार होटेगाळीत भीमखोल धरण वाठारांत रानांत स्टॉक केल्लो गोंय बनावटीचो 1,88,000 सोरो कर्नाटक एक्सायजान धरलो. रानांत मोठ्या प्रमाणात सोरो लिपोवन दवरला म्हणून कळटनाच एक्सायजान धाड घाली. 3 उखल्ले. 305 लिटर फेणी, 120 लिटर बियर, 89 लिटर बाकीचो सोरो जप्त. गोंयचो सवाय सोरो थंय स्टॉक करून खपता तसो भायर काडून विकपाचो प्रकार. कारवार तालुक्यात येणाऱ्या होटेगाळी गावालगीत असलेल्या भीमकोल धरण क्षेत्रात जो जंगल असा त्या जंगलात दास्तान केलेली सुमारे 1,88,000 रुपयांची गोवा निर्मित दारू ही कारवार अबकारी विभागान जप्त केली असा. या प्रकरणात होटेगाळी हांगासरल्या 3 कारवार अबकारी विभागान अटक केली असा. तसेच त्यांच्या गुन्हो दाखल केल्लो असा. गोव्यात जी स्वस्त जी दारू मिळतली ती दारू हाडून ते जंगलात ठेवतले, त्याच्यानंतर थंयसरल्यान ते जे कारवारच्या किंवा आजूबाजूच्या लोकांक ती विक्री करत असली अशी माहिती अबकारी विभागाक मेळिल्ली. त्यानुसार तेंच्यांनी ही कारवाई केली असा. म्हापशा मामलेदार कचेरींत फायलीची अफरातफर करून मूळ डॉक्युमेंटाच्या सुवातेर बनावट डॉक्युमेंट दवरून जमीन बळकावपाचे केशींत SITन FIR केला. बनावट डॉक्युमेंट करून मूळ मालकाक फटयलो म्हणून रोहन हरमलकरा सयत 14 जाणांची नांवां FIRांत. कांय अनवळखी लोक हे केशींत आसात म्हूण FIR. कमर्शियल सिलिंडर वापरपाचें सोडून खुबशीं हॉटेलां आनी फास्ट फूडवाले घरगुती सिलिंडर वापरतात. वास्को सिव्हिल सप्लायान अकस्मात घाल्ले धाडीत प्रकार उक्ताडार. दरेक 5-6 म्हयन्यांनी अशी रेड मारतात. तरी हॉटेल फास्ट फूड स्टॉलांनी घरगुती सिलिंडर वापरपाचें बंद जायना. दोशींचेर एक्शन जातली म्हूण मोरगांवचे सिव्हिल सप्लाय इन्स्पेक्टर प्रुडंटा कडेन उलयली. ते चड करून फास्ट फूड आनी सगळ्या ऑफिसांनी हॉटेलांनी बी यूज करता म्हणून तेन्ना सरप्रायज रेट मारपाक आमकां पयलीं म्हयनोभर पयलीं ती कंप्लेन दिली ऑफिसांनी. तशें तेंच्यांनी म्हाका फॉरवर्ड करतकच म्हाजी टीम घेवन हांव आतां इन्स्पेक्शन करपाक गेलो. मॅडम तुमी आतां रँडम सायट्स विजीट करतले आज तुमचे कितें मेसेज दिवपाक सोदता तुमी हांकां अशें? नाका मेसेज ना म्हाका मागीर म्हाजी सरप्रायज विजीट ही न्हू चड कडे आसा. पूण लोकांनी आतां शांती म्हणजे दे हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल दॅट द सिव्हिल डिपार्टमेंट टेकिंग व्हेरी सिरियसली. बरोबर करपा हेच्या पयलींच आमी एकदां विजीट केला. तेंचे वर्सान एकदां 15-6 म्हयन्यांनी तरी जातात तरी सुद्दां ते यूज करतात. तेंच्यांनी मातशें हे करपा जाय न्हू. डोमेस्टीक सिलिंडर वाडत रावता हे यूज करता म्हणटकच बाकीच्या लोकांक मेळना म्हण लोकांच्यो कंप्लेनी येता. तेंचे धंद्या खातीर आसा न्हू बिजनेसा खातीर तेंच्यांनी कमर्शियल जाल्यार कमर्शियलच यूज करपा जाय. डोमेस्टीक यूज करूंक जायना. खंय तरी जायती हॉटेलां मॅडम तुमकां दिसता की कमर्शियल यूज करिनासतना दुसरे सिलिंडर यूज करता म्हणून? आतां हांव गेला थंयसर तर म्हाका मेळ्ळा. आनी 2 केले थंयसर हॉटेलाक इन्स्पेक्शन केलें ते ना तेंचे म्हणजे ओके.
तेंचे कमर्शियलच आसा आनी आतां हेचे फुडें पळोवया. खबरो इतल्यार सोंपतात. रोडंडाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.